म्हणलें कवितेच्या क्षेत्रांत चळवळ ताणें बरी केली म्हणून, पूण राजकीय चळवळ गोंयांत जायत ना जायत म्हाका आरे म्हण कित्याक जाय वचून सो जावपाक जर शकता जाल्यार आमी कितें करूंक शकता हाचो एक विचार हांव प्रत्येक व्यासपीठावयल्यान मांडटा आनी तो आमी परत करपाची गरज आसा की गोंय आमच्या हातांतल्यान पूर्ण गेला. फुडल्या 10 वर्सांत आमचे कांय जाण 10 ते 15 वर्सां म्हणटात, फुडल्या 10 वर्सांत आमकां कोण विचारतना गोंयांक कोण विचारतना गोंय आजच 17 लाख लोकसंख्येन भितर गोंयची गोंयकार 7 लाख सुद्दां ना. आनी आमी म्हणटात तशे भायर वतात गोंयकार, फक्त किरिस्तांव वचना. किरिस्तांव परत चड हिंदू वतात, शिक्षीत लोक वतात. आनी पयर आतां दत्ताने कितें म्हणलां की आपणें आतां आपल्या भुरग्यांकूय सांगलां तुमी रावपाची गरज ना, तुमकां वचत दिसता जाल्यार वचत म्हणून गोंया भायर. गोंयांत संदी उपलब्ध नात, गोंयांत सुशिक्षीत बुद्धिमान लोकांक संदी उपलब्ध नात आनी ह्यो संदी निर्माण करपाचे प्रयत्न जायना. ताका लागून भायल्यान जे लोक येतात ते गोंया कडेन कसलोच सोयर सुतक गोंया कडेन कसलीच लागणूक नाशिल्ले लोक गोंयांत येतात आनी आमी फुडें कशें गोंय व्हरप. अशे वेळार म्हाका दिसता की मळब भरून आयले ह्या कादंबरींतल्यान एक जर कितें जर संदेश दोतोर जर दिता तर तो असो की हें जे पळय पयलींचे जे पळय गोंय आशिल्लें जे कुड्डेर जे उल्लेख केलो तो गांव आशिल्लो, थंय लोक रावताले, तो एक भाटकार, ताका गांवचे बद्दल एक लागणूक, एकूण गांवचो परिसर, हें सगळें एक भुतकाळाचो भाग म्हणून जर आमी वाचूंक शकले जाल्यार बरें आसा. पूण ताच्या भायर वचून तो एक ती शिटकावणी दिता की आमचें गोंय आमच्या हातांत उरूं, आमचें गोंय जें आमी पयलींच्यान चिंतताले आनी जें आमकां दिसतालें की आमची लागणूक आमचे पिळगेन फाटले पिळगेन दिलां तें ती पिळगेन फुडले पिळगे कडेन दिवप ही आमची जबाबदारी. तशें ती आमी कितले प्रमाणांत करूंक शकतले. अशे तरेचे एक विचार आमी सतत सतत उलयतात, पेपरांतल्यान मांडटात, आमच्या साहित्यांतल्यान ते येतात, पूण तें लोकांनी आतां कशे तरेन आमी हें सगळें सत्य पचयतले हो एक प्रश्न आमी सतत सतत विचारतात आनी तो तें सत्य आमी मानून घेवचें पडटलें. आनीक मळब भरून आयलें तशें तें आतां भरून येवपाची गरज आसा. पयर मेरेन पावस पडला आनी आतां जर तो खरोच मळब जर भरून आयिल्लें आसत न्ही तर तो पावस आमच्या जागृतायेचो आसतो, आमकां सगळ्यांक सामकें नेटान हालोवन जागे करपी आसतो अशें म्हाका दिसता. आनी दिसताना हें तुवें बरोवचें तुवें आनी इल्लो साहित्याकार साहित्यीक हाजे खातीर खूब वेळ घेवपाक जाय आनी तूं खूब बरयता. तर आमकां आठवड्याक एक तरी लेख बरयता आनी तो सतत हांवें म्हणलें तशें ताचे भितर इतले बरे गुण आसात की त्या लेखान क्रिटिसिजम कोणाचेर नासता पूण तो मनशाक बदलपाचो प्रयत्न करता. ताचे प्रत्येक लेखान हो एक उमाळो आमी दिसता की मनीस बदलचो, मनशाचो स्वभाव बदलचो, जग बदलचें, समाज बदलचो. आनी हे जे पळय उमाळे आसात ते उमाळे ह्या पुस्तकांतल्यान म्हजे आयल्या आनीक ते उमाळे दोतोर आसो नसो हे सगळो समाज तो परजळीत करीत रावतलो हाची म्हाका खात्री आसा. एक खूब बरो बरोवपी, हांव कथाकार म्हणचो ना, ताणें बरयली ती नवलिका आनीक एक बरी सुंदर अशी शैली आशिल्लो. जें कितें आपणें अणभवलां, जें कितें आपणें पळयलां तें नॅरेट करपाची सुंदर शैली आशिल्लो हो लेखक. म्हाका दिसता म्हाका तो खूब उसरा मेळ्ळो. तांचें हांवें एक पुस्तक संगीत शारदा ट्रान्सलेशन हें कांय वर्सां पयलीं पब्लीश केल्लें आनी ताजे नंतरचें हें पुस्तक. आयची सत्कार मुर्ती दोतोर वेंकटेश बाब, हांव आयच्या ह्या खिणाक सरस्वती कडेन मागन की ही आयचें जें पुस्तक आसा तें तांगेल्या साहित्याचें पयलें सपन आनी मुखार ही सपनां वाडत वचूं. टायटल मळब भरून आयले असं का आहे तर मी माझ्यापुरता विचार केला की मी सायकोलॉजिस्ट आहे, मी मानसशास्त्रज्ञाची प्राध्यापिका होते, खूप वर्ष शिकवलं, तर कदाचित मळब म्हणजे मन, कारण मन जेवढं आकाश अथांग आहे तसंच मन आहे आणि जेव्हा मन भरून येतं कुठल्याही प्रसंगाने तेव्हा आपल्याला जसा पाऊस कोसळतो तसं आपल्याला मन ते मोकळं करावंसं वाटतं आणि तसंच मन मोकळं केलंय डॉक्टर व्यंकटेश हेगडेंनी त्या कादंबरीतून, त्यांच्या या लिखाणाच्या इच्छेमधून, त्यांच्या आतापर्यंतच्या अनुभवामधून. आणि मला वाटतं ते समुपदेशक आर्ट ऑफ लिव्हिंगचे ते मार्गदर्शक आहेत आणि ते उत्तम कलाकार आहेत, त्यामुळे खूप नाटकांमधून काम केली आहेत. तर इतका अनुभव संपन्न असलेल्या व्यक्तीला ही कुठेतरी अभिव्यक्ती करण्याची इच्छा झालीच असावी आणि ते मळब जे भरून आलं ते त्यांना मोकळं करावंसं नक्कीच वाटलं असेल. हा तुमचा प्रयत्न खूप स्तुत्य आहे आणि खूप छान आहे आणि तुम्ही हे चालू ठेवाल, हे लिखाण चालू ठेवाल
आणि फक्त म्हणजे कृपा तर लागतेच, पण थोडी त्याला प्रयत्नांची जोड द्याल अशी मी इच्छा व्यक्त करते. एक भितरलो साहित्याचो गुण खंय आशिल्लो तो भायर सरलो. ताका हातभार मेळ्ळो, ताका टॉनिक मेळ्ळें आनी मागीर एक कोण तरी निमित्त जाय आसता. खंयच्या तरी कलाकाराक, खंयच्या तरी साहित्यिकाक मुखार काडपाक एक निमित्त जाय आसता. हें म्हाका राजू नायकाच्या रुपान मेळ्ळें. राजू हो म्हजो शेजारी. राजू बाब सगळ्यात पयलीं बरयतालो, ल्हान वयाचेर बरयतालो. राष्ट्रवतान ताचे लेख येताले आनी ताणें म्हाका सांगप, अरे तूं बरें बरें, तूं बरें बरें, तूं बरें, अशें करून 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 हांव बरोवपाक लागलो. आनीक मागीर शारदा नाटकान लेट केलें. विश्व आध्यात्मिक गुरू श्री रविशंकराच्या आमी कार्य करतात. एक अशी घडणूक घडली की हांव म्हणजे जे गुरुदेव श्री रविशंकर सांगता ते काव्य रुपान म्हाका येतालें जेन्ना, आनी ती ताची एक अमृतवेल म्हणून काव्य झालो आसा. अशें जालें, पेपर गोमंतक न्यूजपेपरान बरयतालो आनी मागीर मदीं आमी म्हणलें की आमी 8 म्हयने आमी थोडे तेंप आश्रमाक वचून रावया बँगलोर. तर थंय एक स्पेस मेळ्ळी, थंय एक जाय तशें वातावरण मेळ्ळें आनी तेन्ना कशी तरी कादंबरी जी मळब भरून आयिल्ली आसा कशी तरी घडली. हांव सांगता हांवें करुना, हांवें बरोवना, ती घडली, ती घडटा. त्या वेळार सुरता, त्या वेळार ते शब्द येतात की हांवें ठरोवन नाशिल्लें हांव मोग करचें म्हणून, ठरोवन नाशिल्लें आपले तरेन वचचें म्हणून, ठरोवन नाशिल्लें तेजे स्टोरी अशी आसची म्हणून.